नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार दिसभराच्यो महत्वाच्या खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। नेसाय आयडीसीतले सोऱ्याच्या फॅक्टरीचेर इन्कम टॅक्साची धाड। दुबावित आर्थीक वेव्हारांचे नदरेन फाटले 4 दीस चलता धाड। फॅक्टरीच्या एका सुपरवायझराक घेतला ताब्यात। गोमंतक टीव्ही एक्सक्लुझिव्ह। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत हिणे घाल्ल्या मानहानी याचिके वयली फुडली सुनावणी जातली 24 जानेराक। शुक्रारा जाल्ले सुनावणेक संजय सिंग गैरहाजीर। गोंय वैजकी महाविद्यालय ह्युमन मेटान्युमो व्हायरसाच्या सॅम्पलांची चाचणी करपाक आसा तयार। निओनॅटल इंटेन्सिव्ह केअर युनिटाची वाडयतले कॅपॅसिटी। भाजपच्या बुध जिल्हा अध्यक्ष पदा खातीर उत्तर आनी दक्षिणेंतल्यान नावां निश्चित। उत्तरेंतल्यान दयानंद कारबोटकार जाल्यार दक्षिणेंतल्यान प्रभाकर गांवकार दोहांनी दाखल केले उमेदवारी अर्ज। काणकोण गालजीबाग वाठारांत खोल दरीत पडून खोतीगांवचे बायलेक मरण। दर्यांतले तिसऱ्यो काडून घरा वतना घडली दुर्दैवी घडणूक। आणि फटवणूक लाचखोरी दादागिरी आणि हेर गुन्ह्यांक लागून 2024 वट्ट 20 पुलीस निलंबित। 2 जाण सेवेंतल्यान बडतर्फ। पुलीस निरीक्षक, पुलीस उपनिरीक्षक, एआय हवालदार आणि पुलीस कॉन्स्टेबलांचो निलंबनात आस्पाव। आता खबरो विस्तारान। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत हिणे घाल्ल्या मानहानी याचिके वयली फुडली सुनावणी आता 24 जानेवारीक जातली। फुडली सुनावणी जाय मेरेन कसलीच टिप्पणी करचे नात अशें प्रतिज्ञापत्र संजय सिंग हाणें वकील बोडके आनी कोर्टात सादर केला। आयच्या सुनावणेक संजय सिंग मात हाजीर रावनात। सुलक्षणा सावंत हांणी घातिल्ल्या मानहानी याचिकेक अनुसरून खासदार संजय सिंग हांणी शुक्रारा हजर रावचे असो आदेश दिवचलच्या दिवाणी न्यायालयान दिल्लो। मात हे सुनावणेक संजय सिंग हजर रावूंक नात। गोंयांत खवदळ घातिल्ल्या कॅश फॉर जॉब घोटाळ्यात सुलक्षणा सावंत हिचो हात आसा असो आरोप खासदार संजय सिंग हांणी दिल्ली घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत केल्लो। ह्या आरोपाची दखल घेवन सुलक्षणा सावंत हिणें संजय सिंग हाचे आड दिवचलच्या दिवाणी कोर्टात याचिका घालून 100 कोटी रुपयांचो मानहानीचो दावो केल्लो। सुलक्षणा सावंत हिणें घातिल्ल्या मानहानी याचिके वयली फुडली सुनावणी आता 24 जानेराक जातली खंय। Against Sri Sanjay Singh on behalf of our client Sulakshana Pramod Sawant, and today the matter was kept and Mr. S.V. Manohar, senior advocate leading me, and I were present. We were pressing for an injunction restraining the defendant from making any defamatory statements. The learned advocate representing the defendant has appeared and has made a statement that till the date of the next hearing and during such time they will not make any defamatory statement against the plaintiff. This has been recorded by the court, and now the next date is kept on 24th of January 2020. The defendant has sought time to file a reply. Okay, thank you. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत। नेसाय आयडीसीतले ब्लू ओशन एवर एज प्रायव्हेट लिमिटेड हे सोऱ्याच्या फॅक्टरीचेर इन्कम टॅक्साची धाड। बेंगळुरूच्यान आयिल्ल्या पथकान ही धाड घाली। मोठी गुप्तता पाळून ही धाड घाल्ली। फाटले वट्ट 4 दीस ही धाड चलता। पळोवया गोमंतक टीव्हीची एक्सक्लुझिव्ह बातमी। आयडीसीतले ब्लू ओशन एवर एज प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या सोऱ्याच्या फॅक्टरीचेर इन्कम टॅक्साची फाटले 4 दीस जाले धाड चल्ल्या। हे धाडी बाबतीत मोठी गुप्तताय पाळिल्ली। मायणा कुट्टरी पोलीस धाडी वेळार फॅक्टरी भायर तैनात आशिल्ले। इन्कम टॅक्साच्या अधिकाऱ्यांची फॅक्टरी सयत कंपनीचे ऑफिसांतूय शोध मोहीम जाली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुबावित आर्थीक वेव्हारा संबंधी ही धाड घाल्या। फाटले वट्ट 4 दीस ही धाड चालू आसा। हे फॅक्टरीत 140 वयर कामगार आसात। धाडी वेळार अधिकाऱ्यांनी सगळे कामगारांक घरा धाडले। फक्त सुपरवायझर आणि ताचे वेले अधिकारी धाडी वेळार फॅक्टरीत हाजीर आशिल्ले। सुत्रांचे म्हायती प्रमाण एका सुपरवायझराक ताब्यात घेतला। हे कंपनीत 7 पार्टनर आसात। हे 7 जाणांची घरां सील करपाची प्रक्रिया चालू आसा म्हणून म्हायती मेळटा। हे कंपनीची बेंगळुरांतूय सोऱ्याची फॅक्टरी आसा।
गोंय वैजकी महाविद्यालय ह्युमन मेटान्युमो व्हायरसाच्या सॅम्पलांची चाचणी करपाक तयार आशिल्ल्याचे जीएमसीच्या दोतोरांकडसून म्हायती मेळ्ळ्या. तशेंच निओनॅटल इंटेन्सिव्ह केअर युनिटाची कॅपॅसिटी वाडयतले खंय ह्या व्हायरसाच्यो कांय केसी भारतात सांपडिल्ल्यान फाटले कांय दिसा सावन लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. ह्युमन मेटान्युमो व्हायरसाक लागून सध्या लोकां मदीं भिरांत पसरल्या. भारतात ह्या व्हायरसाच्यो 2 दुयेंती सापडल्यात, मात गोंयांत अजून मेरेन एकय दुयेंती सापडलेलो ना. ह्या व्हायरसाक भिवपाची गरज ना अशें केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान कळीत केल्लें. गोंय वैजकी महाविद्यालय ह्युमन मेटान्युमो व्हायरसाच्या सॅम्पल्साची चाचणी करपाक तयार आसा. ह्या व्हायरसाचो दुयेंती सापडलो जाल्यार ताची चाचणी जीएमसीत शक्य आशिल्ल्याचे दोतोरांनी म्हायती दिल्या. तशेंच निओनाटल इंटेन्सिव्ह केअर युनिटाची कॅपॅसिटी वाडयतले अशी म्हायती मेळ्ळ्या. सध्या HMPV व्हायरसान एक भय क्रिएट केल्लो आसा आनी कांय राज्यांनी हेचे पेशंटूय गावलेले आसा. सद्याक गोंयान एकूय पेशंट ना ही एक खूब बरी गजाल आसा आनी तितूनच आनी एक बरी गजाल कळ्ळा ती म्हटल्यार GMC गोवा मेडिकल कॉलेज हेणेन आपली लॅब जी आसा ती टोटली रेडी केल्लेली आसा HMPV ची टेस्टिंग करपाक. इन केस जर कोण पेशंट गावलो जाल्यार तेची टेस्ट जी आसा ती हांगाच केली वतली अशी म्हायती GMCच्या दोतोरां कडसून आमकां मेळ्ळ्या. आमी जेन्ना GMCन गेले आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स तेंच्या कडेन उलयले, इवन डीन आमचे बानेकर सर हेंच्या कडेन उलयले आमी, तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की GMC ही रेडी आसा HMPVचे केसीस ज्यो आसा त्यो टेस्ट करपाक. तशेंच निओनाटल इन्सेंटिव्ह केअर युनिट ज्यो आसा तेची कॅपॅसिटी जी आहा ती सुद्दां आतां वाडयली वतली. 15 पासून 30 बेडा पर्यंत ही जे युनिट आसा हेतून हे वाड जातली. आनी निओनाटल इन्सेंटिव्ह केअर युनिट हे खास करून ल्हान भुरग्यां खातीर तशेंच जाणट्यां खातीर आसा, जितून HMPV समज केस येयली जाल्यार ह्या युनिट केअरान तेंची केअर घेतली वतली आनी ह्या केअराची कॅपॅसिटी जी आहा ती आतां वाडयली वतली. पयलीं 15 बेड आसले ते आतां 30 बेडां पर्यंत तेची कॅपॅसिटी वाडयली वतली अशी म्हायती आरोग्य खात्या कडसून आमकां मेळिल्ली आसा. तर एक ही बरी गजाल आसा की आतां GMC जी आसा ती फूल रेडी आसा HMPV व्हायरसचेर लढो दिवपाक आनी तेच्यो टेस्ट ज्यो आसा त्यो करपाक. ही असली अपडेट GMCच्या म्हायतीनुसार. अश्योच अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. भाजपाच्या बुध जिल्लो अध्यक्ष पदा खातीर उत्तर आनी दक्षिणेंतल्यान नांवां निश्चित जाल्यात. उत्तरेंतल्यान दयानंद कारबोटकार जाल्यार दक्षिणेंतल्यान प्रभाकर गांवकाराचें नांव निश्चित जालां. मंडळ अध्यक्षाचे वेंचणुको बिनविरोध जाले उपरांत आतां भाजपाचे बुध जिल्लो अध्यक्ष ह्या दोगांनी शुक्रारा आपापले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. फाटल्या आठवड्यान BJPन आपले मंडळ अध्यक्ष जे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंचे मेंबर्स जाल्या ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेणी आपले मंडळ अध्यक्ष काढले. तशेंच आतां BJPन जे जिल्ल्याचे जे अध्यक्ष आसात बुथ जिल्लो अध्यक्ष हेंचे दोनूय जिल्ल्यां खातीर 2 उमेदवार हेंचे आयज नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. उत्तरे सावन जे नांव येयलां ते दयानंद कारबोतकर हेणी उत्तरेक सावन आपले नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. तशेंच दक्षिणेक जे नांव येयलां ते प्रभाकर गांवकर हेणी दक्षिणेक सावन आपले नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आतां एक धक्कादायक बातमी. काणकोणा गालजीबाग वाठारांत खोल दरीत पडून खोतीगांवचे सुप्रिया गांवकर बायलेक आगताक मरण आयलें. गालजीबाग दर्यावेळेर सुकती आशिल्ल्या कारणान खोतीगांवच्यो 9 जाण बायलो तिसऱ्यो काडपा खातीर गेल्ल्यो तेन्ना घरा वतना ही दुर्दैवी घडणूक घडली. पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. हेर कांय आरोपांक लागून 2024 वर्सा वट्ट 20 पुलीस निलंबीत जाल्यार 2 जाण सेवेंतल्यान बडतर्फ. 2024 वर्सा निलंबीत आनी बडतर्फ केल्ल्या पुलिसां मदीं कोणाकोणाचो आस्पाव आसा पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. खाकी वर्दीक लागिल्ल्या काळ्या डागाक लागून 2024 वर्स बरेच गाजले. सुरवातूच जाल्ली 2024च्या जानेवारी सावन. माशेलांतल्या एका रेस्टॉरंट धन्याक मारहाण केल्ल्या प्रकरणात 2 पुलीस निलंबीत जाले. ताचे उपरांत जून महिन्यात आसगांव घर मोडतोड प्रकरण राज्यात गाजले. ह्या प्रकरणात चौकशी करपाक अपेस आयिल्ल्यान हणजणचो पुलीस निरीक्षक आणि 2 उपनिरीक्षक निलंबीत जाल्ले. उपरांत मार्च महिन्यात जाल्ले लाचखोरी प्रकरणात एक बायल पुलीस ASI आणि 2 पुलीस कॉन्स्टेबलूय निलंबीत जाल्ले. हाचे उपरांत डिसेंबर महिन्यात गाजले ते सुलेमान सिद्दीकी खान प्रकरण. ह्या प्रकरणात सुलेमानाक गुन्ह्या फाट्याच्या कस्टडींतल्यान पळपाक मजत करपी पुलीस कॉन्स्टेबलाक सेवेंतल्यान बडतर्फ केल्लो जाल्यार आनीक एक पुलीस कॉन्स्टेबल निलंबीत केल्लो. अशे तरेन 2024
वट्ट 20 पुलीस निलंबीत जाल्ले जाल्यार दोग पुलिसांक सेवेंतल्यान बडतर्फ केल्यात. 2024 केल्ले चुको सुदारपा खातीर आतां पुलीस खातें कितें पावलां उबारतले हें पळोवचें पडटलें. 2024 वर्स गाजलें तें खाकी वर्दीचेर लागिल्ल्या काळ्या डागांक लागून. काळ्या डागाची मालिका वर्सभर चालू उरली. ह्या 2024 वर्साक वट्ट 20 पुलीस निलंबीत जाले जाल्यार 2 जाणांक सेवेंतल्यान बडतर्फ केले गेले. 20 भितर 2 PI, 3 PSI, 2 ASI, 6 हवालदार आनी 7 कॉन्स्टेबलांचे आस्पाव आसा. तांचेर फसवणूक, लाचखोरी, दादागिरी, पर्यटकांक लुटप, पर्यटन वेवसाया कडल्यान खंडणी वसूल करप अशे गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे जमा जाल्ले आसात. ही जी मालिका सुरू जाली ती जानेवारी म्हयन्याक जाली. जानेवारीच्या 28 तारखेक माशेलांक 2-3 पुलिसांनी एका रेस्टॉरंट धन्याक सगळ्या मुखार मारलो. ताचे नंतर हे सस्पेंड जाले. आनीक हाजेर जर खंय कळस चडपाचो जर हें जालो जाल्यार तो म्हणजे जून म्हयन्याक जेन्ना आसागांवच्या घर मोडतोड प्रकरणा भितर आसागांवचो PI आनी 2 PSIक सस्पेंड केले. ताज्या मुखार जेन्ना तांणी आपलो अंतरीम अहवाल जो चीफ सेक्रेटरी आनी नॉर्थ गोवा SPक दिलो तातूंत भितर तांणी DGPचें नांव घेतलें आनी तातूंत सांगलें की DGPच्या सांगण्या वयल्यान आमी एक्शन घेवपाक फाटीं रावले. आमकां DGPन फोर्स केल्लो, आमचेर प्रेशर घाल्लो. आनी मुख्य म्हणजे हो अहवाल भायर आयलो कसो हाजेरय एक प्रश्नचिन्ह येता. कारण हो अंतर्गत अहवाल आशिल्लो आनी हो फक्त 2 जाणांकच दिलो. हो अहवाल मुद्दम जावन भायर काडलो काय म्हूण प्रश्न येता. अजून पर्यंत हे जे हाजे प्रश्नाची उतरां कोणाकच मेळिनात. ताजे नंतर विरोधकांनी रान उठयलें ह्या हाजेर आनीक विरोधकांनी मागणी केली की DGPक ट्रान्सफर करची आनी सरकारान ही मागणी केंद्रा मुखार घाली की DGPक ट्रान्सफर करची आनी केंद्रान ती मान्य केली आनी तेन्नाचे DGP जे आसात ते हांगच्यान गोंयच्यान ट्रान्सफर जावन गेले. ही अशी मालिका अनेक प्रकरणां जायत रावली, वर्सभर घडत रावली. हातूंत फक्त दादले पुलिसांचो आस्पाव अशें ना जाल्यार मार्च म्हयन्याक जाल्ले एक लाचखोरी प्रकरणा भितर एक बायल ASIकय बी सस्पेंड जावचें पडलें. ताचे बरोबर 2 पुलिसूय सस्पेंड जाले. हाजेर जर सगळ्यांच्याकय मोठें जर प्रकरण 2024 जालें जाल्यार ते वर्साच्या निमण्या शेवटी म्हणजे डिसेंबर म्हयन्याक जेन्ना क्रायम ब्रांचान जमीन हडप प्रकरणांत अटक केल्लो कुख्यात गुंड तांच्या जेलींतल्यान फरार जालो आनी ताका जेलीक फरार जावपाक मदत केली ती एक कॉन्स्टेबल अमित नायक हाणें. आनीक मेन म्हणजे ह्या कुख्यात गुंडाचेर गोंयाकच न्ही जाल्यार बाकीच्या वेगवेगळ्या राज्यांक साबार केसीक रजिस्टर्ड जाल्ल्यो आसात. आनी एकूच हो जेन्ना धांवन गेलो म्हणजे एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की क्रायम ब्रांचाची लॉकअप सुद्दां सेफ ना असो एक प्रश्न निर्माण जालो. गोंय पुलिसान सारवासारव करून व्हेली. पूण एकंदरीत जर सगळें पळयलें जाल्यार गोंय पुलिसा भितर शिस्त हाडपाची गरज आसा आनीक ताजे खातीर स्टेप्स घेवपाची गरज आसा. जे 2 PSI सस्पेंड जाले तातूंतलो एक PSI आसा तो तुकाराम चव्हाण आनी तुकाराम चव्हाणाक जर फाटले 4 वर्सां भितर तुकाराम चव्हाणाचें हें दुसऱ्यांदा सस्पेन्शन. हाजे पयलीं वादग्रस्त मॉडल पूनम पांडे हाजो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो चापोली डॅमार काडिल्लो आनी ताका मदत करपा कारण तेन्ना तो ड्युटीर आसतना तुकाराम चव्हाणाचें फर्स्ट सस्पेन्शन आशिल्लें आनी ह्या वर्साक जें सस्पेन्शन जालां तें दुसरें सस्पेन्शन. हाजे वयल्यान दिसून येता की कितलो शिस्त कितली पाळटात आनी शिस्तीचो कितलो अभाव आसा. आतां 2025 तरी पुलीस खातें ह्यो ज्यो चुको घडल्यो त्यो सुदारतले आनी जाग्यार येतले अशी आमी आस्त बघुया. गोमंतक TV खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. आता एक धक्कदायक बातमी. काणकोणा गालजीबाग वाठारांत खोल दरीत पडून खोतीगांवचे सुप्रिया गांवकार ह्या भायलेक आगताक मरण आयलें. गालजीबाग दर्यावेळेर चुकती आशिल्ल्या कारणान खोतीगांवच्यो 9 जाण बायलो तिसऱ्यो काडपा खातीर गेल्ल्यो तेन्ना घरा वतना ही दुर्दैवी घडणूक घडली. पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केला आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. गालजीबाग वाठारांतल्या खोल दरीत पडून सुप्रिया गांवकर हे खोतीगांवचे बायलेक दुर्दैवी मरण आयलें. दर्यावेळेर सुकती आशिल्ल्या कारणान खोतीगांवच्यो 9 जाण बायल्यो तिसऱ्यो काडपा खातीर गेल्ल्यो. घरा परतना ह्यो बायल्यो जेन्ना खोल दरी कडेन पावल्यो तेन्ना अचकीत ट्रेन आयली आनी दुर्दैवान ट्रेनीच्या वाऱ्याच्या वेगान ती दरीत कोसळ्ळी. देखून काळान घात केल्ल्या कारणान सुप्रिया गांवकराक जीव वगडावचो पडलो. ह्या घडणुकेची म्हायती काणकोण पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. रेल्वे येयली पुरा सायडी पावले रे आमी सकयल देंव गेल्या सकयल देंव गेल्यार पावले की मातशी न्हू ती खडी घाल्यात न्हू ती त्या खडयेर बसाय म्हण तांकां सकयल देंव वाट ना न्हू न्हू तो बसाय तुम बसले आमी सकयल गेली आनी सगळीं बसली.
गेला तर उभी राहिली हां ओके राहिले पोलीस तेका तो रेल्वे आपटना न्हू ते वाऱ्यान पडले सकाळ उडयलो सगळें दिसता एकली खंय गेलें जेयली जेयल्या आमच्या सकाळ पुरा सकाळ वचून पळयली हायल्यान बी पळना ते पुरा खडयेडी पावले आमी चिंतान पुरा पळयना त्या फुला सकाळ वचून उडयलो तुमी सगळी खंय गांवची हांव सगळे कडेन बस बस म्हणटा त्या पोर उबी रावले आनी कितें आमल्यार जीव तुमी हाडले सगळे बसले सगळे बसले तिगांवच्यो 9 जाण बायल्यो हांगा गालजीबाग ह्या दर्यावेळेर आज सुकती आशिल्ल्या कारणान तिसरी धरपा खातीर येयल्यो तेंचे नियमीत येता ती हांगा तिसरी धरपा खातीर जे ज्या दिसा सुकती आसता त्या दिसा येता तेन्ना कितें जालें हांगच्यान ती वयर चडून गेली अशी वयल्यान आनी जेन्ना ट्रेनी ट्रॅका वयर थोडोसो तांकां रस्तो क्रॉस करचो पडटा ट्रेनी ट्रॅका वयल्यान आनी मागीर ती त्या जाग्यार पावता त्या जाग्यार तांकां वचपा जाय सो ट्रेनी ट्रॅकार ती जेन्ना पावली तेन्ना ट्रेन येयली आनी फास्ट ट्रेन आशिल्ल्या कारणान ही सगळी बसली आनी ही जी सुप्रिया आशिल्ली ती उबी रावली बसना ते इतलो वारो आशिल्लो ट्रेनीचो त्या वाऱ्यान खोल दरी सकयल पडली आनी थंय पडोन तिका मरण येयलें काणकोण पुलीस ह्या घटनेचो तपास करता गोमंतक टीव्ही खातीर गालजीबाग काणकोणच्यान बबेश बोरकार. फोंडें नगरपालिकेन बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट दिल्ले प्रकरणात नगरसेवक शिवानंद सावंत आणि सर्टिफिकेट घेवपी सदानंद प्रभुगांवकारांका फोंडें पुलिशेन अटक केल्या उपरांत फोंडें सत्र न्यायालयांत 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण दिली. मात 10,000च्या वैयक्तीक हमीचेर कोर्टात जामीन मंजूर केलो. पुणे नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी योगीराज गोसावी यांची बनावट सय वापरून बनावट उत्पन्नाचो दाखलो दिल्ल्या प्रकरणात फोंडें पुलिसांनी अटक केल्ले नगरसेवक शिवानंद सावंत तशेंच ती सर्टिफिकेट घेवपी इन्कम सर्टिफिकेट घेवपी सदानंद प्रभुगांवकर हांकां आज फोंडेच्या प्रथम वर्ग न्यायालयांत हजर केल्ले. सो त्यांच्या अर्जाचेर सुनावणी घेवन प्रथम वर्ग न्यायालयान तांकां 14 दिसांची न्यायालयीन कोठडीत तेंची दोगांची रवानगी केल्ली. कांय खिणा उपरांतूच त्यांच्या जामीन अर्जाचेर सुनावणी घेतना ह्याच प्रथम श्रेणी न्यायालयान दोगांकूय वैयक्तीक 10,000 रुपयांच्या हमीचेर जामीन मंजूर केल्लो आसा. फोंडें पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या दोगांकूय शिवानंद सावंत तशेंच सदानंद प्रभुगांवकर हांकां सुरवेक आतां कोलवाळे कारागृहात व्हरतले थंय तेंची दाखल करपाची प्रक्रिया करून घेतले आनी त्या उपरांत तांकां जी आतां जामीन बेल जी मेळ्ळ्या जामीन जो तांकां मेळ्ळा त्या प्रमाण तांकां थंयच्यान मुक्त करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक. कुंकळ्ळे येवपी 2 प्रकल्पां खातीर विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलेमांव हांणी सुवातेची पळोवणी केली. ह्या उक्ते सुवातेत भलायकी केंद्र आनी भुरग्यांक खेळपा खातीर सभाघर जातले अशी माहिती आमदार युलिया आलेमांव हांणी दिली. अर्बन हेल्थ सेंटर आणि हो अर्बन हेल्थ सेंटर आता म्हाका दिसता सगळी परमिशनां बी जावन आमी शॉर्टली तेजो टेंडर वी वील फ्लोट द टेंडर ह्या जाग्यार एक सुंदर कशें अंडर GSIDC that was a budgetary promise also last year and the allocation of funds have been done also by GSIDC. So an urban health center will be coming. कित्याक हिंगा सारकी सुविधा रिगार्ड्स टू हेल्थ सारखे पोंत मारपा पासून आमच्या कुंकळच्या गांवांत सारखे दोतोर ते आसले ते म्हाका दिसता हूंय ना हूंय दे आर ऑल्सो व्हेरी सिनियर डॉक्टर्स. टेम्पररी आमी एक वेलनस सेंटर म्हणून ऑलरेडी तेजें उद्घाटन आमी आनी 1 म्हयन्यान करतले. थिंगा एक डॉक्टर आसतलो टेम्पररी बट टील द प्रोजेक्ट कम हें बाब घेवपी मालेमांवचें एक स्वप्न आशिल्लें एक अर्बन हेल्थ सेंटर करपाक आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा मुखेलमंत्रीक तशेंच आमचे हेल्थ मिनिस्टराक दे कन्सिडर्ड दीस बिकॉज ऑफ द फ्लोटींग पॉप्युलेशन जे फ्लोटींग पॉप्युलेशन बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री आनी ह्या इंडस्ट्री लागून इतलो लोक हिंगा बसता ऑलमोस्ट 30,000 लोक जाता स्पेशली इंडस्ट्रियल एरियांत ऑलमोस्ट 5,000-6,000 लोक एट एनी गिवन टायम आसता. So this will be a health center which will have all the facilities of OPDs, of various sonography machines, X-ray machines, blood testing lab, pharmacy, a 16-bedded urban health center, and apart from that, it will also have dialysis units. So this project is something that today we had just come on the site. I need to check the technical thing with the GSIDC officials, the consultant, आमचे म्युनिसिपॅलिटीचे इंजिनियर
Then by also what was promised, we had promised to have an open auditorium here. Open auditorium in the sense relating to various sports activities. And एक swimming pool can auditorium. So that also we have taken a step forward. सरकारान दिल्ल्या आदेशाप्रमाण म्हापशेच्या कुचेली खडपावाडा वाठारांतली 3 बेकायदेशीर बांदकामां बार्देस प्रशासनान मातये भरवण केली. सरकाराच्या जमिनीचेर अतिक्रमण करून ही घरां बांदिल्ली खंय. फाटल्या वर्सा नोव्हेंबरान ह्या वाठारांतली सुमार 36 बांदकामां मातये भरवण केल्ली. दिता म्हटलेले आणि कितले घेतले तुमच्या कडल्यान? 4.5 लाख. 4.5 लाख घेतले तुमच्या कडल्यान आणि तुमकां कितें नावार करून दिता सगळे नावार केले कितें पेपर दिला तुमकां? कांयच दिवंक ना. कांयच दिवंक ना. कॅश पैसे घेतले आमच्याकडे. कॅश घेतले? हय, आणि कितले वर्सां तुम्ही रावताले म्हणजे हांगासर? आता 3 वर्ष झाले आमचे. 3 वर्सां झाली. 3 वर्ष. तेन्ना कोण येवंक ना भितर? ना. आता तुमच्या कितें मोडले न्हू, कितें कशें तरी मॅनेज करता आता तुम्ही? कितें सांगू शकता? हांव सांगता गव्हर्नमेंटचे इतके सांगता म्हाका न्याय दी. आमचे सगळे पैसे लुटले, म्हाका न्याय दी. नमस्कार, आम्ही असा कुचेले खडपावाडो हांगासर फाटल्या दिसांनी तुमकां खबरूच आसतलें की 140 जी इनलिगल घरां जी आशिल्ली ह्या कोमुनिदाद जाग्याचेर तेचेर गव्हर्मेंटान एक डेमोलिशन ऑर्डर जी आसा ती पास केल्ली आणि फाटल्या म्हयन्यान गेली 36 जी घरां जी इनलिगल स्ट्रक्चर जी आशिल्ली हांगासर ती मोडपाचो आदेश आशिल्लो. तेतूंतली जी 36 घरां आशिल्ली ती काही मोडली गेली, पण काही थोडी अशी घरां आशिल्ली ती हळूहळू एक दीस मोडपाचो जो प्रयत्न आशिल्लो तो चालूच आशिल्लो. आणि आयज उरलेली जी 4 घरां आशिल्ली 36 घरां मदली ती आयज पुराय कंप्लीट जाल्ली दिसण्याक येता. हांगासर टोटल जी 36 घरां आशिल्ली ती डेमोलिश करून हांगासर कंप्लीट जाल्ले आसा. आणि उरलेली जी 146 जी 82 घरां जी आसा तेचेर येणाऱ्या काळात कितें लिगल ॲक्शन घेतले वयतले ताची अपडेट जी आसा ती आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतली. सध्या हांगासर मामलेदार, तलाटी तशेंच म्हापशेचे पुलीस जे आसात तशेंच PDA जे अथॉरिटीज आसात तेही हांगासर घटनास्थळाचेर आसा. उरलेले स्ट्रक्चराचेर कारवाय अपडेट जी आसा ती आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोली. दिवचल मायनिंग ब्लॉकाखाला येवपी वेदांता कंपनीच्या मीन प्रश्नाचो फुडार आता न्यायालयाच्या निर्णयाचेर नेमून आसा. बेळगांवच्या शेतकारांनी हायकोर्टात धांव मारून वेदांता कंपनी आड याचिका दाखल केल्या. हे याचिकेचेर सोमारा 13 तारखेक सुनावणी जातली. मिनाचे येरादारी प्रश्ना वयल्यान पिळगांवच्या शेतकारांनी वेदांता कंपनी आड खरविरोध उक्तायलो. 8 दिसां पयलीं मध्यराती रस्त्याचेर देऊन पिळगांवच्या लोकांनी मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडयल्ले. तेन्ना सावन रातीची मिनाची येरादारी बंद आसा. इसीत घालून दिल्ल्या नेमा प्रमाण मिनाची येरादारी करची अशी लोकांची मागणी आसा. आता तर पिळगांवच्या शेतकारांनी हायकोर्टात याचिका घाल्या. शेतकाराच्या वतीन अनिल सालेकर हांणी ही याचिका घाल्या. 9 तारीख जाली आणि काल फार्मरांनी आमच्या सेजा वेदांताच्या खिलाफी पिटिशन घातले की त्यांचे इनलिगल जे आसा एक्टिविटी त्यो बंद करच्यो अशें म्हणून काल पिटिशन घातलेलें आसा. तेन्ना तेजो आतां जी सुनावणी आसा ती रोखडीच आमच्या सोमाराक आसा सुनावणी. आणि त्या सुनावणेन म्हाका दिसता विजय हो शेतकऱ्यांचो अवश्य आसा असो तरी म्हाका दिसता. जेणें करून पिटिशन अशें आसा की तेंचे जे इनलिगली कितें चलता म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन म्हणून इलिगल कार्डाप आनी कितें आहा हेचे घातलेले आसा सगळे डिमांड्स कितें आहा पळय जाल्यार तेजो निकाल जो आहा तो आमचो सोमाराक जातलो. पण नायट टायम ट्रान्सपोर्टेशनाक तुमी कितें केलें? ते नायट टायमाचो आहा ते ऑलरेडी तेजेर हें जाल्या बंद जाल्लेलें आसा. आनी दिसान कितें आहा हें जे आमी इसीन कितें आसा तें तेंचे कडेन इसीन आहा ते वापरपाचें जावं चलोवपाचें अशें म्हणून आमी हें केल्लें आसा. म्हणजे पिटिशन तुमी हायकोर्टाक? हायकोर्टाक घेतलेलें आसा. म्हणजे सोमार दीस 13 तो सुनावणी आहा 13 तारखेक. हय. केन्ना घातला? काल घातले 9 तारीख. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टायम्साचो 3रो वर्धापन दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार गोमंतक टायम्साचो डिजिटल हेड स्वप्नील मालपाटक, गोमंतक टायम्साचे संपादक फ्रँकी ग्रॅशियस, गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक तशेंच गोमंतकाचे हेर ज्येष्ठ कर्मचारी आनी वांगडी हाजीर आशिल्ले.
as well as the, I would say, creator or hero here, because the old GT newspaper, I have to take the tough call of shutting it down, okay, due to COVID and other reasons. But I was very attached to it. I used to spend some time here. Evelyn was there, Vanita was there. There were a couple of more people, familiar faces who I used to interact with them. And so when I got the opportunity to start GT, these two were the first people to reach out, as in I reached out to them. And Raju sir was kind enough to introduce me to the gentleman, Frankie, and we onboarded. So we have started from zero, right? Not a single person reading the website. And from that now we have crossed 1 million. And that is a big number to achieve even in 2 years, because we are focusing on tourism, right? Our entire vision for this website is to bring Mother Goa back to its glory, right? Bring people to Goa, bring money to Goa. People have just taken things from Goa. No one has given back. Our director, Abhijit Pawar, had given me this problem statement and told me, Swapnil, focus on bringing money back into Goa. And that is what we intend to do with Gomantak Times. It's by the people, for the world. Okay? Think about it. Please contribute to this initiative. Support the team. I know you already are, most of you. Now the content is there. We are focusing on monetizing that content. This year is about making money for Gomantak Times, plain and simple, and indirectly for Goa as well. To start with, looking back, in 2022, when I first came here, it was sometime in March and April, and I think I met Raju Bab. I wasn't sure about myself, forget Gomantak Times. And after the conversation with Raju Bab, things fell in place, the ball set rolling, and eventually I found myself in the saddle in July. It has been a long journey. Thank you, Raju Bab. Through Raju Bab, I met Swapnil. I only remember 2 words of yours. I always see them on the mail. One is best, the second one is approved. It speaks a lot about him, because he is a man of very few words. 95% of the time he says yes to me, so his rating is 95%, and 5% of the time he says no to me. In all these years, 2 months and 4 months, he has said no to me just twice. So his rating is very good. Thank you, Swapnil. GT टीम, फ्रँकी, तुमकां सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान परबी दिता. ताणें म्हणलां 2 वर्सां जालीं, पूण आमकां 2 वर्सां दिसून आमकां खूब वर्सां जावचें दिसता. खरें तुमची टीम इतली बरी काम करता. विशेषतः फ्रँकी बद्दल एक सांगपाक म्हाका, ताका ताणें म्हणलें पळय, एटिट्यूड ना ताका, बरो मनीस. सदां इंग्लीश जर्नलिजमान हांवें पळयलां, इंग्लीश सगळे जर्नलिजम खुबशे इगो आसतात, लोक नाका आशिल्ल्यो कटकटी करतात. म्हाका GT टीम सामकी बरी तुमी जेल जाल्यात, सामकी गोमंतक फॅमिली बरोबर, आनी तुमी आमकां सामकी फॅमिली कशी दिसता. सो सांगपाचें अशें की सकाळ इज अ व्हेरी नायस पेपर. द ओनर्स आर फॅन्टास्टीक पीपल, आनी आमकां केन्नाच हें करपा यें तें करपा सांगना. इट्स द फर्स्ट आय एम देर इन जर्नलिजम फॉर मोर दॅन 40 years. I have traveled from Indian Express to Times of India to at least 7 newspapers. I will look forward in seeing that GT turns into a newspaper as early as possible. And a special kind of a newspaper, not like the other papers in Goa. ताका एक वेगळें ओरिएंटेशन, आनी तो जर एक न्यूजपेपर म्हणून आयलो न्ही, सगळे इंटरेस्टेड. हांगा म्हाका आमचो पळय नवो युनिट हेड आयला, विजू पिल्ले, तोय सांगता, होय विचारता, अरे केन्ना न्यूजपेपर करियर म्हणटा, न्यूजपेपर इंग्लीश पेपर जाय आमकां. सो तुमचो जो सगळ्यां तेका मेळ्ळा, इजिली तो एक न्यूजपेपर जावं शकता. We look forward to that. Yes, thank you. Swapnil, I would like to. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर।